उदका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आवेसवो 13 वड 31 ते 35. तीच घडीर फारिसेवांतले कांय जाण जेजूक सांगूंक लागले, हांगासरलो भायर सरून वच, तो हेरोड तुजो जीव काडूंक सोदता. आनी ताणें म्हणलें, वचात आनी त्या कोल्याक अशें सांगात, चोत्राय दवर, हांव आयज आनी फाल्यां देंवचार काडटां आनी पिडा रोग बरो करतां आनी तिसऱ्या दिसा म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आयज, फाल्यां आनी परवां हांवें चलत रावूंक जाय. तर जेरुसाल्या भायर मरूंक एका प्रवाद्याक पडटवना. जेरुसाल्या, जेरुसाल्या, तूं प्रवाद्यांक जिवेशी मारताय आनी देवान तुजे ताई धाडलोल्यांक फातरायताय. कोंबी आपल्या पाकोट्या तळा आपल्या पिलांक करता तशें कितले फावटी म्हूण तुज्या भुरग्या बाळांक एकठांय करूंक हांव आशेतालों, पूण तें तुका नाका जालें. चोत्राय दवर, तुमचें घर देव तुमकां सोडून दिता. सर्वेस्पराच्या नांवान येतात ताका जय, अशें तुमी म्हणचो वेळ पावसर तुमी म्हाका आनीक पळोवची नात म्हूण हांव तुमकां सांगतां. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.